म्हाका दिसता there is a substance in both the side argument. What he says has a meaning, but there has to be more carefulness, like patching up of the road by the engineer. No, I agree. I agree with. No, CM, just listen to me. You just forget the engineer. That's the reason I'm saying, what is the setup? Now you have the junior engineer, you have the assistant. I have been following regularly with this junior engineer. What a junior engineer tell me to just for a patch up, say potholes are there. Earlier, at least you had to. Whose job is this actually? It is not a junior engineer's responsibility to go around. You have entrusted them with certain areas. It is their job actually to go around the area and to see what is wrong with the roads, whether the roads are in proper place. That engineer is telling me he doesn't have a jeep. So am I supposed to supply the jeep? Am I supposed to be a driver to the jeep? Now you just tell me. This is the state of your department. Speaker sir, ताणे म्हाका नांव दिवचें इंजिनियराचें. If that is the case, ताणे म्हाका इंजिनियराचें नांव दिवचें. Number 2. Junior engineer in that area. Number 2, I am record on this floor of the house. It is a junior engineer of that area who has given me this reply. And he said government doesn't have the funds to complete this. I am record on this floor of the house. If anything is to be taken in future to any constituency, especially in sewerage, where the depth of the sewerage system is more than 3.5, we have to use latest technology, and that is trenchless technology. Technology, you use anything. That is not our job. Because, sir, what is the action you're going to take against the contractors who have not completed this work? Is there an agreement that is signed? Is there an agreement that is signed when the tender is given? Sir, I have not gone through the agreement. If Madam wants to take any action and wants to study the agreement, I am ready to place the file of the agreement on the table of the House. Speaker sir, I will inquire into the full matter. This was the issue actually taken up by Controller Auditor for inquiry. Surprisingly, these paras were dropped. बाकीचे सगळे गजाली येता CAGच्या ऑडिटान. Somehow PWD managed to convince them. I am not convinced. So I will hold an inquiry on this matter. आम्ही पुढल्या प्रश्नाकडे या. श्री पांडुरंग मडकईकर. Sir, I may be permitted to ask star LOQ number 5B. 5B. Speaker sir, answer as per computer chip tabled on the table of the House. Speaker sir, जो R&D चो जेटीस आसा, यो पणजेच्यो खास करून, यो 3 पार्टींक रेग्युलरली गेली 5 वर्सां त्याच पार्टींक हेजेर दिता, रेंटाक दिता. ह्यो ज्यो जेटीस आसा, ह्यो कशा प्रकारे तुमी परमनंटली तांकां थंयसर स्ट्रक्चर उबें करपाक काय जस्ट टच एंड गो? सवाती मातशें. ज्यो जेटीज आसा त्यो सुरवातीक 2004 म्हाका दिसता तूंच मंत्री आशिल्लो 2004 तेन्ना कोस्टल स्पोर्ट्स वेंचर्स प्रायवेट लिमिटेड and Mundus Hospitality Private Limited, dated 9/10/2006, from Captain of Ports with nominal port dues such as wharf age dues and water frontage charges of about rupees 1,450 per month. Ashe dilli. When I have taken over this department, I found that these people have using this jetty without paying anything to the government. And 2008, somewhere in the month of April, I have taken a decision that they should be charged. And they should be charged based on the PWD GSR rates. Rent will be to be decided. Okay, I understood that. Speaker sir, my question is very simple. Your jetty जो आसा तो touch and go त्या हेजेर तुमी टर्म्स एंड कंडिशन्सचेर दिता काय परमनंट स्ट्रक्चर उबें करपाक? रेवन्यू जमयला आय एग्री, देर इज नो डावट अबाउट द रेवन्यू जनरेशन. टच एंड गो काय ते तुमी थंय परमनंट स्ट्रक्चर करपा येता. जे तुमी म्हणटा पळय 2004 त्या टायमार थंयसर कॅजिनो नाशिल्ले. आमी ज्यो त्या टायमार हांगा ते दिताले हें ते लोकल गोंयचे भुरगे थंयसर ल्हान ती हें घेवन ल्हान बोटी ज्यो सायट सिंगा एका व्हरताले आनी दॅट इज ऑल्सो फॉर टच एंड गो. इट इज नॉट फॉर ए परमनंट स्ट्रक्चर. आता ते परमनंट स्ट्रक्चर उबी जाल्ले आसा म्हणून म्हाजो प्रश्न आसा तुमी जे आतां फीज कितें कलेक्ट करता ते बरें आहा बट ते परमनंट स्ट्रक्चर घालपाक काय कितें काय जस्ट फॉर टच एंड गो? Because sir,
रेव्हेन्यू जो रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटा येतालो ताजेर सदांच क्वेश्चन मार्क आसतालो आनी रेव्हेन्यू जेन्ना टच एंड गो म्हणून तांकां वता थंय टुरिजमाची जेटी आसा त्याच्या नंतर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची जेटी आसा पूण हे सगळे थंय वचनाशिल्ले हे सगळे थंय आडावन दवरिल्ले आनी टोटल आडावन दवरिल्ले ते कुशीन काडपा खातीर वी इवन वेंट टू द हायकोर्ट हायकोर्टांत हे मागीर पास जालें आनी आमी मागीर गायडलायन्स केली आनी गायडलायन्सां PWDच्या हेच्या प्रमाणे आमी तांकां फाटले 2004 ते 2009 पर्यंत पयशे भरपा लायले त्या नंतर जर फुडें कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करतले जाल्यार 3 times ऑफ द टोटल व्हॅल्यू ऑफ द आय एग्री विथ यू बट म्हाका एकच जात इट इज फॉर टच एंड गो काय परमनंट स्ट्रक्चर करपाक दिता तुमी स्पीकर सर तांकां सुरवातीक जे दिल्लें तें टच एंड गो दिल्लें त्या नंतर दे हॅव सबमिटेड द ड्रॉइंग टू द म्युनिसिपालिटी स्टेटिंग दॅट दे वॉन्ट फूल हे आनी त्या खातीर फूल हे पे करपाक तांणी 3 times पे करता म्हणून सांगलें आनी 3 times म्हणजे सादारण मोर दॅन 1 crore वी आर गेटिंग ऑन द एज अ रेव्हेन्यू ऑन दॅट जेटी ओके रेव्हेन्यू आय अप्रिशिएट यू जनरेट लेट मी फिनिश ज्या जेटीर आमकां 2004 ते 2009 एका म्हयन्याक सादारण 1450 रुपया मेळनाशिल्ले त्या जेटीर आज आमकां 22 ते 24 लाख रुपये मेळटा आनी आतांचे हाणे ते 40 लाखांचेर पावलां आनी इतलें करून जर तांकां आमी थंय कितेंय करपाक दिना जाल्यार आनी कितें करपाचें म्हणजे तुमी ते परमनंट दितात तांकां स्पीकर सर परमनंट ना आतां जेटीज मुखार वाडत आसा नवे जेटी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स टुरिजम बांदता जांकां कोणाक जाय तांकां रायबंदर जेटीज आसा परत त्या सायडीन दुसरे सायडीन जेटीज आसा आमी दिवं शकता आमचे कडेन बिट्टोना जेटीज आसा त्या नंतर रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटा कडेन जो आसा हांगा जर पयशे मेळटा गव्हर्मेंटाक आनी गव्हर्मेंटाक भरपूर पयशे मेळटा 1 आनी 2 न्हय 1400 न्हय 1 कोटी I agree and I appreciate you. I salute you. You generate the revenue for government. Okay, that is not the question. Question is very simple. या 3 लोकांक तुम्ही आता परमनंटली जेटी दिल्यो हे तिनूय कॅजिनो चलोवपी पार्टी I don't know how you are encouraging the casino. Because you are objecting for other things. दुसऱ्याक आमी दुसरे कडेन जेटी दिवं शकता अजून आमचे कडेन रिवर नॅव्हिगेशन जेटी आसा रिवर नॅव्हिगेशन तांकां जर कोणाचो तसो जर कोणा बारीक सारीक लोक आसा वी कॅन गीव टू रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटात देखून जेटी आसा ती दिवं येता एक जेटी आसा आमची रेटी ठरयता आसतना तुवें गव्हर्मेंट फायनान्स डिपार्टमेंटात तुवें कन्करन्स घेवना तूं JSRचेर रावला जो विच सर गरज ना जेन्ना रेव्हेन्यू आमकां येता बरो आनी तोय भरपूर रेव्हेन्यू येता गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी चॅलेंजिंग द रेव्हेन्यू आय कॅन से It is a government property. It is 3 times of the PWD revenue. 3 times due, 10 times due. Let me complete now. तुवें issue काढलात. And not only 3 times, 10% every year increase in the revenue. ताजे आतां तोंड उगडला ते एक्चुअली 2009 दिला ते हांव क्लॅरिटी करता आमच्या जावन ना Alex, he was the minister. Alex. Speaker sir, हांवें ते कांयच सांगूं ना पण दिला पळय कॉन्ट्रॅक्ट सायन केला ते 2009 सायन केला ताका तुका दिसता तूं लॉन्च कर कंप्लेन हांव एक्शन घेता सर 2009 हांवें जो कॉन्ट्रॅक्ट सायन केला हांवें केला आय एम ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आय एम एक्सेप्टिंग दीस 2009 जो कॉन्ट्रॅक्ट सायन केला कित्याक 2004 ते 2009 ह्यो ज्यो कंपनी आशिल्ल्यो तांणी पयशे पे करता म्हणून सांगले त्या खातीर तांकां 5 वर्सांचो एक्सटेंशन दिलें स्पीकर सर म्हाका विचारपाक जाय ह्या तिनूय पार्टीक ज्यो दिल्ले आसात तो वॉट कायंड ऑफ बिझनस दॅट दे रन देर सेकंडली हे दिता आसतना कितें टेंडरींग किंवा ऑक्शनींग कितें जाता काय कोण एप्लाय करता तांकां सगळ्यांकच मेळटा ताजे क्रायटेरिया कितें ताजे प्रायस हे दिता रेंट फिक्स करतात ते कोण करतात कशें कितें आसा सर प्रश्न ताजो बरोबर आसा 2004-2009 क्रायटेरिया नाशिल्लो 1450 रुपया घेताले आनी ह्यो जेटी भाड्या दिताले आनी ते सगळे आपले हाडून थंय दवरताले मोठे मोठे बोटी गव्हर्मेंटाक जेन्ना हें दिसलें तेन्ना गव्हर्मेंट रेज्ड क्वेश्चन ऑन दीस आनी 2004-2009 पयशे येवप ना आनी सगळे थंय मांडून दवरला सगळे बोटी थंय लागल्या आनी आडयला देन वी वेंट टू द पुलीस वी रोट अ लेटर टू द पुलीस स्टेटिंग दॅट टू रिमूव दॅट हायकोर्टांत गेलो लेट मी फिनिश नाव तूं विचार तूं कितेंय प्रश्न विचार ताचेर तूं कितेंय प्रश्न विचार आय एम रेडी टू आन्सर
2009 पर्यंत आमकां जो रेवेन्यू मेळना. आय हॅव सेंड अ फायल टू PWD टू फिक्स अ रेंट. आफ्टर फिक्सिंग द रेंट आय हॅव आस्क्ड देम whether they are ready to pay from 2004 to 2009. They were ready. म्हणजे हाचोच अर्थ पयलीं ते पे करनाशिल्ले, आतां रेडी कशे जाले ते पे करपाक. आनी देन दे रियलायज दॅट जेटीज वील गो फ्रॉम देअर हँड. सो एवरी त्या 5 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट केलो आनी आफ्टर 5 एक गायडलायन फिक्स जाले. पीपल वेंट इन द हायकोर्ट. Against this, people went in the High Court. High Court आमी guidelines fixed. That everything was for touch and go. When you are given this for a permanent structure, you should have been tendered this. Because No, okay. For government organizations, not for private organizations, especially casino. Casino, and he has sold his heart and soul for casino. Casino beginning घालता है तो विश्वास. Because sir, आऊँ किती म्हणता, PWD rates are applicable only for government things, not for private organizations. PWD rates, he could have brought even more rate. Who told you? Huh? You are under wrong impression. No, not wrong. Competition जावपाक जाय. It is a government property. Competition जावपाक जाय. आम्ही प्रायव्हेट हाजेकडच्यान सरकार जेन्ना घेता पळय तेन्ना PWDच्या GSR रेटाचेर आमी घेतात डायरेक्ट. No, GSR rate कित्याक? It is public property. There could be somebody who could give a more rate than PWD. There is no question. आणि permanent structure जावपाक जाय ना Speaker sir. तो अत्यंत चुकीचे हाजेर उलयता. PWD तो ना तूं म्हणटलो कित्याक? हांव तुका सांगता GSR रेटीचेर आमी अनेकदा भाड्याक घेतात घरां. PWD ठरयता ते रेंट आमी पे करतात जर गरज आसत जाल्यार. इट डिपेंड्स ऑन नेसेसिटी. सवाती मातशें तर गव्हर्नमेंट शूड गिव इज अनदर इशू. सवाती मातशें सभागृहाचें निदर्शनां काडटा. सादारण ह्या वर्साचो रेवेन्यू एक याची 40,59,955. त्याच कंपनीन परत सर्व्हिस टॅक्स पे केला 2,67,000. स्पीकर सर हो कॉन्ट्रॅक्ट जातकच जाय जाल्यार टेंडर करुया. हे कितें सांगता पळय. स्पीकर सर एकूच पॉयंट आहा तांच्या सांगण्यान तो म्हणजे टेंडर करूंक जाय आसलें पण तेन्ना करूंक जाय सर गायडलायन्स लेट मी क्लियर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. स्पीकर सर जी गायडलायन्स आमी हायकोर्टाक दिल्या त्या गायडलायनीत आमचे तशेंच आसा. मुखार आतां जेन्ना दितले तेन्ना टेंडर करून दिवपाक जाय किंवा लेट मी डू Not for permanent structure. तुम्ही आता विचारू नका. शून्य काळ Alex Reginald. टच एंड गोचा तुम्ही खबर ना. Alex तुम्ही खबर नासतना उलयता. टच एंड गोचा Permanent structure जाल तितू. मंत्री प्रसाद पुरो आता. घराकडे विचार ते घालपाक जाय म्हणजे तुका आन्सर मेळटलें. तुका आन्सर घराकडे विचार. हे जे तूं येवन सभागृह परत म्हणटा पळय ते घराकडेन विचार कोणा तरी. तुज्या घराकडेन पयलीं विचार ते घालूं शकता काय म्हणून. तुज्या काय राव मातसो एकूच मिनिट लेट मी कंप्लीट. कित्याक तो बसून थंय कितें कॉमेंट करता. आज बसून हांवें म्हजी इपरत दवरिल्ली. आज आमची बसून इपरत दवरली. ह्या मनशाक इपरत ना. इपरत ना. ह्या मनशाक इपरत ना. आणि आपल्या घराकडच्या मनशा पयलीं ती घालची की ना ती विचारची. सर आणि पयलीं घालची की ना ती घराकडच्या मनशा ताणें विचारलें. आणि घराकडच्या मनशाक काय ती विचारची म्हणजे हाका कळटलें. No more question, no more answers. Sir, I will close the issue. तुम्ही सोपले. हो विषय गेल्या विधानसभेन आम्ही विचारलेलो. त्या हे दिवच्या पयलीं पासून अत्यंत कमी रेटीक हो विषय टच एंड गो प्रिंसिपलाचेर त्या बोटींग परमिशनां मेळिल्ली त्या किंवा आनी खंयचे आसत. ताज्या नंतर टच एंड गोचेरूच हे भाडें वाडोवन घेतला एज पर PWD GSR. दॅट इज स्लायट इम्प्रुवमेंट. परत जेन्ना येतले पळय कॉन्ट्रॅक्ट त्या वेळार ते टेंडर करूंक जाय. ही गजाल खरी आहा पण टेंडरान तुका एखादे अमावंट कमी येवंक शकता कारण ओनली फ्यू पीपल हू वॉन्ट्स दॅट.